करतना आनी व्हड जाता. ह्या कुटुंबांत एक व्यक्ती आवय बापायचो आनी भाव भयणींचो मोग सागता. मोग जावन आसा कुटुंबाची बुन्याद. एका कुटुंबांत जर मोग, त्याग आनी सोडधोड आसा तर तें कुटुंब लांब काळ बाळटा. मनीस जावन संवसार आयिल्लो देवाचो पूत जेजू क्रिस्त एका कुटुंबांत जल्मालो आनी थंयसर तो ल्हान व्हड जालो. आवय बापायचो मोग ताणें अनुभव केलो. तांकां काल जावचें कशें म्हणलें तो शिकलो. कुटुंबाचो अनुभव जडिल्लो जेजू कुटुंबांतले सूख दूख जाणा. ह्या कुर्सा वाटे वेळार आमच्या कुटुंबाची विता विशयान नियाळ करतना आमच्या कुटुंबांतले सर कश्ट जेजूक समर्पुया. कशें जेजून आपलें कुर्साचें मिसांव कुशेन संपयलें तशें आमी आमच्या कुटुंबाचेंत येवचे ल्हान व्हड करीस मोगान स्विकार करून आमचें मिसांव यशस्वीन संपोवंक ह्या कुर्सा वाटे वेळार मागया. जेजून आमचे पासून आपलो जीव दिला. रगत आपले विक्राव मोग मोजो केला. ताच्या मोलीक रगतान दिला भोगसाणे. ताच्या जिणे मोनान सर्गींचे जिणे. एकच एक थेंबो तुझ्या रगताचो. हजार पृथ्वीक चढवून दिवच्याक तो पुरो. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता. येसू मिया कित्याक तुज्या बागेवून कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो. अधिकार आणि स्थानमान जाय म्हूण म्हणटाना आमी आपणाचे हात धुवन दुसऱ्यांच्या माथ्यार तापची मनीस आसात. तातूंत पिलात एकलो म्हणयेत. सत ताका कळीत आसल्यारी अधिकाराच्या आशेक तशेंच जुदेव लोकांत तावन आपणाक शाबासकी लाबाजे म्हूण जेजूक मरणाचें फर्माण दिवन आपले हात धुवन जबाबदारी सुकून काण घेता. जेजू आतां एकसुरो जाला. संवसारांत नीत स्थापूंक आयिल्लो व्यक्ती आतां अपराधी जाला. ए मनशा, दोळीतावन तूं आयिल्लोय दोळींकच पाटी वेतलोय म्हूण वयर उडयल्ली ती तिंबी तुज्याच माथ्यार पडटा म्हूण तूं नेनाय म्हूण. तर अपराधी न्हय म्हूण कळीत आसच्या मनशांक तूं अपराधी. तुवें सूख आदारल्याय तुका शिक्षा जाय जे हें फर्माण दिवंक तूं ह्या संवसारांत जल्मून आयिल्लोय. मोगाळ भुरग्यानो, ल्हान ल्हान चुकींक दुसऱ्यांचेर बोट जोकी नाकात. तुमच्या क्लासींत तुमच्या इश्टान ल्हानशी चूक केल्यार ताका पयस काण उडय नाकात. कित्याक उडयलेलो फातोर्स आमकां अक्रेक जाय पडटा मुल्या फातोर्स. मागणें. आमी नेण्टी भुरगीं तुज्या पांयां तळा आसांव. आमी सबार पोटी पिलाता बरी निराप्रतेच्या शिक्षेक कारण जाल्याव. सताक आनी नितेक उक्ते दारस नातलें बरी आमी जियेतांव. दुसऱ्यांतय बरें उलोवंक बरें चिंतूंक आमकां तूं कुमोग कर. सम्या काकूत आमची कर. सुम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार करचे काय म्हज्या काळजान कुसार मेल्ल्या जेजूचेर. बापा तुझी कुशी जाव.
कुशी सदां जावं. बापा तुझी खुशी जावं, बापा तुझी खुशी जावं. मुझी नहीं बापा, मुझी नहीं बापा, तुझी खुशी सदा जावं. मरणाचें तें फर्माण तुजेर वाचता आसतना काम्याक बांदून सौम्या जेरबान मारता आसतना कुर्ती बेजार जावन आंगठे शिरशिरतना बापा कुशीकाल जावन दुखती सोंसता आसतना बापा तुझी खुशी जावं, बापा तुझी खुशी जावं. मुझी नहीं बापा, मुझी नहीं बापा, तुझी खुशी सदा जावं. दुसरें तेसांव जेजूच्या कांद्यार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता, येसू मिया. कित्याक तुज्या बागेवून कुर्सां वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू ताच्या अंतीम पयणाक संकेत जावन भरादी कुरीस ताच्या कांदार घेता. मस्तकार कांट्याचो मुकोट, कांदार बरादी कुरीस आनी जेजूचे आटे विटे. जेजूच्या मनांत दोस्तां जावंक पुरो. हांवें असले कश्ट कित्याक सोंसीचे? म्हाका हाचे तावन बाचावी लाबात काय? पूण बापाची कुशी वेगळे जाल्ल्यान जेजू मोगान कुर्साक कान मारता. सम्याची उतरां आमी उगडासाक हाडया. जो कोण म्हज्या वाटेन चलोवंक कुशी व्हरता तो आपणाकच इन्कार करूं दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी. जेजून ताच्या बापाची कुशी जारी केल्या. तशेंच आमी आमच्या जिणेंत जेजूच्या वाटेन चलोवंक इन्कार करचें नाका. मोगाच्या भुरग्यांनो, आवयच्या गर्भांत तुमी आसतनाच हांवें तुमकां विंचलां. तुमचो ल्हान ल्हान कुरीस तुमी इन्कार करिनाकात वा तुमकां ते जड जातात म्हूण भोगल्यारय तुमी ते दुसऱ्यांच्या खांदार दवरिनाकात. कित्याक तुमी ल्हान ल्हान संगतींनी कितलें सोंसतात गी, तशेंच व्हड व्हड संगतींनी तुमकां सोंसूंक कश्ट मारचे नात. बरो वचून रावा, कुर्साक वेंग मारा. मागणें. सम्या जेजू आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत आमकां मेळच्या असल्या सबार कुसांक वेंग मारून कुरीस वावोवंक गज आसचे बोळ आमकां दी. ह्या संवसारी आमच्या जिणेंतय आमची कुशी बगार तुजी कुशी आमी सोदीचें कर. सम्या काकूत आमची कर. सुम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कसे काय म्हज्या काळजांत कुसार मेल्या जेजूचेर. तुझो कुरीस तो उखलून घे हर एक दीस. तुझो कुरीस तो उखलून घे दिसपट्टे आनी ये म्हजो पाटलाव कर, पाटलाव कर निरंतर. तुझो कुरीस तो उखलून घे हर एक दीस. तुझो कुरीस तो उखलून घे दिसपट्टे आनी ये म्हजो पाटलाव कर, पाटलाव कर निरंतर. कुरीस आमकां वाट दाखयता, कुरीस आमकां बसवून दिता, कुरीस आमकां आदार दिता,
तिसरेच दिसांव जेजू पयले पुटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया, कित्याक तुज्या बागेवून कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगलो संवसार. हर एक बायलशें ताची पयलीं मेटां धरणीक तेंकताना ते पडटा, रडटा आनी उठता. त्या वेळार धैर काण घेवन चलूंक ताच्या वडिलांची वा मेळिल्ल्या वस्तूंक धरून धैरान फुडें मेटां काडटा. पूण हांगा जेजू आपल्या कुर्साच्या जडायेन आनी शिपायाचे मार ताका सोसूंक जायनासतना ताच्या आंगान बोळ उणें जावन तो नित्राणी जाता आनी ताचे पयले पडणे कुर्सा पोंदा तो पडटा. पूण जेजू नित्राणी जाला म्हूण थंयच वोगे रावना. मुखल्या मरणा पैनाची तो वाट धरता. ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी हाडा, कित्याक सर्गींचें राज तांचेंच. पयले फावटी आमी पातां करतना आनी आमचीं वडिलां आमकां ती दितना आमच्या तोंडां थावन सत आमी लिपयतांव आनी लिपोवन लिपोवन त्याच पातकांत सांपडतांव. सर्गींचीं दिरवीं तुमी ल्हान ल्हान पातकां थावन पयसरा पातकांच्यो सांकळ्यो मोडून कुर्सायल्ल्या जेजूक पळया. बापा, म्हाका बोक्षी व्हडलो उल्लेख त्या दळा करा. त्या दळा सर्गींचें राज्य तुमचें जातलें. मागणें. सोम्या आमी नेण्टुलीं भुरगीं आमच्या भुरग्यां प्रायरस सबार पोटी पडटांव. पडण्या आमी आमच्या बावार्थान उलो मारतना उठोवंक आमकां कुमोग कर. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कसे लाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्या जेजूचेर. म्हजो कुरीस घेवन म्हाका सोलूंक शिकय सोमिया, तुवें चलिल्ले वाटेन समकूंक शिकय. म्हजो कुरीस घेवन म्हाका सोलूंक शिकय सोमिया, तुवें चलिल्ले वाटेन समकूंक शिकय. राग मोसोर सगळे कामां तुराय, हे मुजे दिसपडटे कुरीस जाल्यात. दिसान दीस पडटा उठूंक पेसाडटा, सोलूंक तूं बळ दी म्हूण सोमिया मागता. म्हजो कुरीस घेवन म्हाका सोलूंक शिकय सोमिया, तुवें चलिल्ले वाटेन समकूंक शिकय. चवथेच दिसांव जेजू आपल्या दुखेस्त मायेक पळयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया, कित्याक तुज्या बागेवून कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगलो संवसार. हर एका कुटुंबांत आवे म्हणली एक वस्त न्हय, ती एक मोग आसागोरस म्हणयेत. तिचो मोग आपल्या भुरग्यां थंय कितलो आसा म्हूण तुकोंक जायना, कित्याक तिचें थंय आसा अप्रमीत मोग. जेजूची आवय आपल्या पुताचेर तिची दिश्ट घालतना तिचें काळीज रडलें आनी ती कंतिश्ट जाली. असले कश्ट नालिसाय आपल्या पुतान बोगा जाय म्हणलें कंत मरयेक दसूंक लागल्यो. जेजूचो कुरीस तिका वावूंक साध्य ना तरी ताचे सांगातार रावून मानसीक बळ ती दिता. आधुनीक काळार भुरग्यांची खरंदाय वडिलांक व्हडलें वजेंच जावंक पावलां. भुरग्यांची साल समकन आज पाताळाक पावल्या. आज भुरग्यांक
आधुनीक माध्यमां चड सुशेग दितात. देवांची भिरांत आवय बापायचो गौरव हाची विसरस पडल्या. भुरग्यांनो, तुमची आवय बापाय तुमचे खातीर गुपीत दुखां गळून आसात. तांचें उतार तुमी आयका, तांकां मानान आनी गौरवान तांचे थंय चला. वडिलां थंय तुमकां सुशेग दिवच्यो मोलादीक वस्तू विसरनाकात, कित्याक त्यो थोड्या वेळाक मात्र तुमकां संतोश दितल्यो. ह्या सर्व संवसारी वस्तू थावन तुमी पयस रावा. ते दाडा तुमी सर्गींचें राज्य आपणायतल्यात. मागणें. सोमेस्त आवया खातीर आज आमी मागता. भुरग्यांचो जीव कुडीसो आनी आत्म्याचो ती बऱ्यान पोस करून दीत. तशेंच तांकां खरो मोग आनी मैपास दिवन बऱ्या गुणांनी वाडोवन दीत. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माई मागता उपकार कसले काय म्हज्या काळजांत कुसार मेल्या जेजूचे. मोरये म्हज्या मोगाळी माये बेसावली सर्गीचे. हांव तुजें नेणतुलें भुरगें क्रिस्तांव ओर्तान फुल्लोलें. मोरये म्हज्या मोगाळी माये बेसावली सर्गीचे. हांव तुजें नेणतुलें भुरगें क्रिस्तांव ओर्तान फुल्लोलें. दिसपट्ट्या ह्या म्हज्या जिवनान आदार तुजो नासता ह्या संवसारान. न्हय कांयच हांव मोरये म्हज्या वावरान उजवाड आनी ज्ञान लाभय शिकपान. मोरये म्हज्या मोगाळी माये बेसावली सर्गीचे. हांव तुजें नेणतुलें भुरगें क्रिस्तांव ओर्तान फुल्लोलें. 5 दिसांव सिरेनाचो सिमांव जेजू कुरिस्वावंक कुमोग करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया. कित्या तुज्या बागेवून खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजून ताच्या जिवितांत मुस्तूर जाणांक बरें करीत आयलो. मुस्तूर जण बरे जाले, पूण जेजूच्या कश्टाच्या वेळार कोणी धांवून येवन जेजूच्या कुमकेक कान दिवना. ते बाग फावो जाले सिरेनगार सिमांक. सिरेनगार सिमांव जेरुसलेमाक येवचो एक वाटसुरो. गायेल्या आनी नित्रांनी जाल्ल्या जेजूक पळोवन सिमांक मुस्तूर दूख भोगली. जेजूक हे कुर्साचे वजन वावूंक ताका गरज आसा म्हूण सिमांक समजालें आनी पाटी फुडें पळयनासतना जेजूक कुरीस वावूंक कान मारता. आज आमी व्हडलीं व्हडलीं घरां बांदतांव, पूण तातूंत जियोनचीं दोगां वा तेगां. मस्त शिकतांव, पूण अक्कल भोव उणें. मनीस सुंदराक पावला, पूण ताच्या शेजारा कोण आसा गी म्हूण तस्सो नेना. मस्त आस्त बदीक आसा, पूण मनशाक शांती ना. उंचल्या मोलाचीं वचां आमचे कडेन आसात, पूण पेल्या कडेन एक मोगाचो आसो दिवंक आमकां वेळ ना. असल्या संवसारांत जियोनच्या तूं मनशा खंय तुका दिसात पेलो. कशें तूं हेरांच्या कश्टांत कान दितलोय. मोगाळ भुरग्यांनो, तुमच्या घरा मम्मी डॅडी पुरासणेन कामांतावन घरा पाटी येतना
तांचे संगी बसून 2 मोगान उलया. तांच्या घरच्या कामांत इल्लेशें कुमोग करा. त्या दळा तांकां संतोश भरतलो. इस्कॉलांत तुमची इश्ट इश्टिण्यो शिकोवंक बरी नासल्यार तांकां इल्लेशें चड अंक जोडूंक कुमोग करा. सबार भुरगीं मानसीक रितीन कश्टतात. त्या दळा तुमी तांचे कडेन थोडीं बुजवणेची उतरां उलया. तुमी ल्हान ल्हान संगतींनी हेरांचें वजें आळू करतना देव तुमचें वजें आळू करतलो. मागणे. सुम्या भुरग्यापणार तावनस कश्टतल्यांक आनी गरजेवंतांक वेळार सेवा दिवंक कुमकेचे कश्ट समजूंक आनी एकामेकाक आदारसून जियोंक जाय आसचे कालतेपण आनी उदार मोन आमकां दी म्हूण मागतां. सुम्याक काकुळतामची कर. सुम्याक काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार कुर्सार मेळया जेजूचेर. वाचता मुझे काय बांधले कुमोग मागता तुम्ही हात दिले. भोगाते रास मोच्या सर्गीच्या बापाचे. मुझ्या लहाना बावडा किते तुम्ही केले माकाच तुम्ही केले. मुझ्या लहाना बावडा किते तुम्ही केले माकाच तुम्ही केले. सुवेस्त साव वेरोनिका जेसूचे मुखामोळ पुसता. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू मिया. कित्या तुझ्या बागेवून कुर्सावरवी सोडेलाय सगळो संसार. मदर तेरेसान आपल्या मिसाव कामांत आसतना सबार भाव भयण्यांची दुकां तशेंच विद्रूप जाल्ल्या मनशांची मुखामोळ पुसल्यांत. हिचे तावन सबार सणांक नवें प्रतिरूप मेळ्ळां. जेसूचे मुखामोळ रक्तान घाम्यून वळोक कळनातल्या स्थितीर आसलें. त्या वेळार एक दैरादीक स्त्री वेरोनिका जेसूचे मुखामोळ पुसूंक मुखार येता. जेसू बोरीस ह्या संवसारांत सबार आमचे भाव भयणी आपले विद्रूप तोंड दाखोवन सबार समस्यांक वळोक जाल्यांत. तांकां आमी तिरस्कार करचे नाका. तांची आमी दुकां पुसया. तांकां तर आमची कुमोग तांकां बासोवया. वेरेनिकान जेजूचें कश्ट समजून आपल्या तुवाल्यान मुखामोळ पुसलें. भुरग्यांनो, तुमचो मस्त वेळ विविध संगती खातीर तुमी खर्चितात. पूण संवसाराचेर एक नदर मारल्यार सबार आमची भाव भयणी विविध कश्टांक बली जाल्यांत. प्रत्येक रितीन ह्या कोरोना पिडे वेळार जायत्यांची पोटां भुकेल्यांत. सारकें काम ना जालां. मम्मी डॅडीन दिल्ल्या पॉकेट मनीचो इल्लोसो आयवज हेरांक वांटूंक आजच शिका. अशें केल्ल्यान आमी हेरांची दुकां पुसले बरी जाता. हेरांचे मुखामोळ नितळ केल्ले बरी जाता. हेरां थंय उदार जावया. देव आमकां उदार करतलो. मागणे. सुम्या देवा, वेरोनिका थंय आसले दैर बोळ आमचे थंय रस आनी हेरांक आदर जावचे तसले जिवीत आमचे कर म्हूण मागतां. सुम्या काकुळतामची कर. सुम्या काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार कंसेलाय जगासान कुर्सार मेळया जेजूचेर. शिरंत कारजिनी वाटेर खंडीत
मेळटेली सलवोनी निराशेची जिनी सांजेर पातीनी जाता निद्रानी तेतना उबार दोळे कुर्सा वयल्याक पोळी गोपांता रावंक रागता पुसूंक दुकां वाळी वो पुंदी सोमियाक काळजांतले कळवळी मोसुम जाता मो बक्षिता मो बरवस्ता मो विश्वासता मो सांभाळता जियेता सातवे स्तेसांव जेजू दुसऱ्या पोटी कुडसा पंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया कित्याक तुज्या बागेवून कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू दैहिक रितीन तशेंच कुडसाच्या कठीण जडायेन आनी शिपायांच्या चपकाचे मार तोडूंक जायनासतना जेजू दुसरे पोटी कुडसा पंदा पडटा. जेजून विविध जाग्यांनी सबार लोकांक बरें केलें आमकां वांचेलांत वाचूंक मेळटा. पूण जेजू आतां एकसुरो जाला, ताका कोणी गण्य करिनात. तांचे पैकी सबारांक जेजू कुमो करूंक मौन आसले जावयेत. पूण शिपायांच्या बियान वा हांव जेजू कुमो केल्यार दुसरे कितें चिंतीत म्हणल्यार बियांनी पाटी रावले आसतले. भुरग्यांनो, एका सलवणे फाटल्यान जैत आसा म्हूण विसर नाकात. म्हज्या कुर्साच्या पयणान सबार पावटी हांव पडटलों हें कळीत आसुनूच हो कुरीस हांव ओवून आसा. पूण जैत मेळटना म्हाका आनी म्हज्या बापाक मुखामुखी भेटतना आमचो सर्गीचो संतोश दडतो जातलो. तुमचे थंय आसल्लें शेळेपण, उदासपण, निरासपण खाण उडया. दुसऱ्याच्या गरजांत तशेंच सर बऱ्या कार्यांनी कार्याळ जायात. ल्हान ल्हान निभाग घेवन परतून परतून तुमच्या जिवितांत पडनाकात. पडल्यारी उठोवन मुखार वसा. तुमच्या जिवितांत धैर्य साणिनाकात. सलवणी जावन आसा जैताचें मॅट. मागणे. सोम्या जेजू, तुज्या मोगांत आनी तुज्या वाटेंत मुखार वसूंक सडीत दैरान आमचे कुरीस वावूंक सदांच आमकां सुटसुडीत कर आनी सांबाळून व्हर म्हूण मागता हांव. सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. सगळे माये मागता उपकार कसे काय म्हज्या काळजांत कुडसार मेल्या जेजूचेर. चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ रावे पोगूंक ना असली दया माया. चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ रावे पोगूंक ना असली दया माया. जेजूची दया माया. जेजूची दया माया. तळनासलो गणनासलो उंचा एक मेळनासलो जेजूची दया माया. आठवे स्तेसांव
जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया, कित्या तुझ्या बागेवून कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार. जेजूची शिकवण आयकून पाटलाव केल्ल्यो जेरुसलेमाच्यो तोड्यो स्त्रियो सर बरे केल्ल्या, सर बरे शिकयल्या तांच्या मेस्त्रेक आयलेली कुडीची गत पळोवन दुकां गळयतात. हे पळोवन जेजू तांकां म्हणटा, रडा नाकात म्हजे पासोत, बगा रडा तुमचे पासोत आनी तुमच्या भुरग्यां पासोत. पळया, ह्या कश्टाच्या वेळार जेजूची बुजवणेची उतरां. जेजूक तांचे लागीं म्हणयत आसले, म्हाका ह्या मरणांतावन बाचाव करा. ना, तांचे कडेन ओ उपकार काडूंक ना. बागार तांकांच तो बसोवंक लागलो. सगळो दीस आमी आमच्या कश्टां आनी समस्या विशयंत उलयता. आमच्या कश्टां मदें हेरांचे कश्ट समजूंक, तांकां बुजवण दिवंक आमचे कडेन आज वेळ ना जाला. मोगाळ भुरग्यांनो, तुमच्या पाड कर्तव्यां खातीर तुमची आवय बापूय कितलीं दुकां गळयतात तें तुमकां कळीत आसा गी? कळीत आसा तर बऱ्या वाटेन चला. तांची दुकां गळोवंक तूं कारण जायनाका आनी तशें करना म्हूण तांकां भास दी. देवाच्या कृपेन तूं तुज्या आवय बापाय थावन हो संवसार पळोवंक पावो जालें. तर तांची दुकां तूं कित्याक गळयताय? आजच निचेव कर. तांकां कितेंय तुवें दुखयल्यार तांचे कडेन सूख माग. सर्गींचो बाप तुमकां बक्षितलो. मागणे. सुम्या जेजू समाजेन कश्टांच्या मान गौरवान जियोंक आशेवच्या स्त्रियां खातीर बिरमोद पाव. तांकां कुमके हात दिवंक आमकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. सोम्या काकुळतामची कर. सुम्या काकुळतामची कर. सवे माये मागता उपकार तुमचे काय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्या जेजूचेर. जेजू तुझी उतरां रडटेल्यांक बुजवून. जेजू तुझी उतरां अपराध्यांक माफी. जेजू तुझी उतरां गुलामांक सुटका. नोवें तेसांव. जेजू तिसऱ्या पावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया, कित्या तुज्या बागेवून कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार. जेजूच्या कुर्साची सडाय, शिपायांचे मार आनी कुडीची परतून परतून अस्कतकाय जेजूच्या तिसऱ्या पडण्याक कारण जाता. मनशाक विराम नासतना काम केल्यार ताच्या कुडीक पुरासण जाता आनी थोडो वेळ सुशेग घेवन मागीर काम तो मुंदार जाता. पूण हांगा जेजूक शिपायांनी इल्लोय सुशेग घेवंक अवकाश दिवंक ना. अशें तो आनिकी नित्रांनी जालो आनी तिसरे पावटी कुर्सा पोंदा पडलो. पूण ताणें कुर्सा पयनान निराश दाखोवंक ना. फुडें कालवारी दोंगरा म्हणसर पावोवंक ताचें पयण मुखार जाता. म्हजें जिवीत एक मागणें जावन आसलें.
म्हजे मागणे ह्या कुर्सावटेचेर आदार आनी बळ जावन आसा. नांतर म्हज्या बापाची खुशी जारी जावंक म्हाका साध्य जाते ना. मागण्यांत तुमची जिणी करशिया. टीव्ही, मोबायल आनी इश्ट सांगाता गजली काडूंक बरो वेळ आसा. पूण म्हजे सांगाता थोडो वेळ करसूंक मस्त नेबां तुमच्या मतींत गोंवतात. भुरग्यानो, परतून परतून ल्हान व्हड संगतींनी फटवून पडनाकात. तुमचें मोलादीक जिवीत काळोखाच्या भुंयारांत धांपून दवरिनाकात. उजवाडाच्या वाटेन चलोवंक प्रयत्न करा. थंय तुमकां जीक मेळटली, कित्याक जेजू तुमचो मोग करता. सोम्यांचे सू आमचें जिवीत मागण्याचें जिवीत जावन बदली. आमची जिणी बापाचे कुशे प्रमाणे करूंक आमकां प्रेरण दी. आमच्या जिवितान मागणें सांडून आमची खुशी केल्याक आमकां बक्षी. सोम्या काकूत आमची कर, सोम्या काकूत आमची कर, सदैव माये मागता उपकार, खंयचेय काय म्हज्या काळजान खुर्सार मेल्या जेजूचे. Cristuso पळयता कष्ट तुझे नियाळता. दोळ्यान दुकां येतात जेजू, मोग तुजो चिंता ना. दोळ्यान दुकां येतात जेजू, मोग तुजो चिंता ना. क्रिस्तुजो पळयता कष्ट तुझे नियाळता. दोळ्यान दुकां येता जेजू, मोग तुजो चिंता ना. दोळ्यान दुकां येता जेजू, मोग तुजो चिंता ना. दावेस तेसांव जेजूचे आंग वस्तूर काण विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया. कित्याक तुज्या बागेवून कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजूचे आंग वस्तूर आपूण जायतीं सणां बरीं जालीं. हें पवित्र पुस्तकान आमकां वाचूंक मेळटा. आतां त्याच मनशाचें आंग वस्तूर काडन ताचो मान होगडावंक शिपाय तयार जाल्यात. आंग वस्तूर मनशाची कूड दामता, पूण तेंच वस्तूर बलात्कारान वोडन एका मनशाक विणगो करतना कसो तो ताचें विणगेपण दांपूंक शकतलो? तुजें आंग वस्तूर विसारल्यार तुजो शलोय दी म्हूण हांवें शिकयल्लें. आनी आज हांवें शिकलेले परी चल्लां. म्हजे लागीं दिवंक आनी कितेंच ना. हांव आयलां ह्या संवसारार हेरां खातीर जियोंक, न्हय म्हजे खातीर. पूण भुरग्यानो, आयच्या संवसारांत सबार भुरगीं माध्यमाच्या वत्तडाक बली जावन विणगी पिंतुरां पळोवनची, अर्दें कुरें वस्तुरां घालची आज भुरग्यांक तावूंच दिसून येता. असल्या आधुनीक नेसनाक तुमी बली जायनाकात. तुमी नेसल्या नेस्तात तावन दुसऱ्यांक तुमी आकर्शीत जायनाकात, कित्याक हाची वाट वेगळीच जातली. मणसुगेचें नेसाण नेश्या बरी क्रिस्तांव जिणी जियेवया. स्वादीक जेजू, हांवें म्हजी तशें हेरांची पवित्र कूड भंगय नासता
मुझ्या तशें पेल्याच्या कुडीचो गौरव राखून व्हरूंक म्हाका कृपा दी. आमेन. सोम्या काकूत आमची कर, सोम्या काकूत आमची कर, सदैव माई मागता उपकार, खंयचेकाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्या जेजूचे. Dibul dewa Susyakus moce Suntus beri kalsan. Dibul dewa Tuja mukhapasun sejak maya mukha. Hai muci magne सोम्या देवा, तुदार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा. 11वें स्तसांव. जेसू कुर्सार खेळयतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया, कित्याक तुज्या बागेवो कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेसूक आसल्या पैकी चड दूख आनी कश्ट ह्या तेसावांत सोसूंक मेळटा. ताची कूड सगळी नित्राणी जाल्या. आतां 3 किळे ताच्या हातां आनी पांयांच्या मांसा भितर रिगयतना कितले सोसूंक पडटले. सोम्या, तुवें कितले कश्ट काडले. तूं आतां असहाय्यक जालाय. तुजी दूख आनी बोबाट आतां कोणी समजना. थोडीं तुज्या कुर्सा मळी आसलीं तुज्या मरणातें दूख भोगतात आनी थोडीं तुजीं केळकुळां करतात. आमच्या परिसरांत दुसऱ्यांक कश्टांचे वयर कश्ट येताना आमी पयसतावन पळयोवन हांसताव. ताका आनीकय कश्ट मेळा जाय म्हूण मतींचच गुणगुणताव. देवान मनशांक जीव दिलो. ह्या जिवा खातीर आमी अर्गां दिवया. आमची भाव भयणी असहाय्यक स्थितीर आसतना तांचे लागीं आमी या ती आमचे बरीच म्हूण चिंतया. कितले कुमो करूंक तांगता ते आमी करया. ताच्या बदलाक तांच्यो खबरो करच्यो, तांचो मान वगडावचो. ह्या संगतीत थावन आमी पयस रावया. सोम्यांचे सू राग, मोसोर, फारीकपण भरिल्लें जिवीत सांडून सदांच पेल्याचें बरेंपण आशेवचें, निस्वार्थी जिणी जियोंक गरज आसचें बरें मोन आमचे थंय रस म्हूण मागतां. सोम्या काकूत आमची कर, सोम्या काकूत आमची कर, सदैव माई मागता उपकार, खंयचेकाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्या जेजूचे. बापा तांकां बक्षी ते कितें करता ते नेणान. बापा तांकां बक्षी ते कितें करता ते नेणान. बापा तांकां बक्षी करता ते नेणान. बापा तांकां बक्षी ते कितें करता ते नेणान. हांव तुका बासयता आज तूं म्हजे संगी सुखानोखी. आज तोलोय स्त्रिये बोळ्ळें हो तुजो पूत सुवाव बोळ्ळें.
13वें दिसा जेसू कुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया, कित्याक तुज्या बागेवून कुर्सावरवी सोडयलाय सगळो संसार. मरण म्हळ्यार ह्या संवसारांत सर सांडून वेचें सासनीक जिवीत सोडूंक. जेसू आपल्या मरणा विशांत पवित्र पुस्तकांत सबार पावटी उलयता. आपणाच्या मरणा विशीं तांकां पयलेंच कळीत आसलें. जेसू सरी सुमार 3 वरां पर्यंत कुर्सार उमकळोन नित्राण जाल्लो. ताची निमाणी उतरां आपल्या आवय कडेन आनी शिसां कडेन उलयता. ताका तान लागली. त्या वेळा ताची तान आंबोट शिरकोस ताका दिवन संपदलें म्हणल्या निमाण्या उतरा सवें ताचो प्राण बापाक समर्पिता. आमच्या कुटुंबांत शेजारा आमची मोगाची मनशां सस्नीक विशेव घेताना आमी दूख पावतां. थोडे फावटी बेस्टेन्स दुसऱ्यांक दाखयचे म्हणल्या इराद्यान आमी रडतां. आनी थोडे फावटी मेल्ल्या मनशाच्या नांवार कितलो तुडू आसा, कितले आस्त आसा म्हणून लेख घालन ताच्या मरणांतय आमी भितरच संतोश पावतां. हे मनशा, तूं धुळी थावन आयिल्लोय धुळीक पाटी वेताय म्हूण कळीत ना? तर कित्याक तुजे थंय चड आशा दुडवा आनी आस्तितय दाखयताय? भुरग्यानो, संवसाराचो चड मोग करिनाकात, कित्याक आमी ह्या संवसाराचे न्हय. जेजून सर्वांक बरें केलें, आखरेक ताकाच ताणें खाली केलो आनी बापाक आपलो जीव ओपून दिलो. हें सत आमी मानून घेवया. मोगाळा जेसू कुटुंबाच्या बऱ्यापणाक वावुरचे तसले मोगाचे आनी त्यागाचे उदार काळीस आमचे थंय तुरस म्हूण मागता. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचे काय म्हज्या काळजात कुर्सार मेल्या जेजूचे. संपदले बापा तुझे हाती म्हजो आत्मो उपसिता. बापा तुझे हाती म्हजो आत्मो उपसिता. बापा तांकां बक्षी ते कितें करता ते नेणा. 13वें दिसा जेसूची कूड देंवून मरयेच्या उस्क्यार दवरतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया, कित्याक तुज्या बागेवून कुर्सावरवी सोडयलाय सगळो संसार. मरये माये, विस्तार दर्या सारकें काळीस तुजें. तुज्या पुताची निर्जीव कूड उस्क्यार दवरून तुजें दूख तुवें दामून दवरलें. तुज्या काळजाक जाल्ली दूख आनी आघात हेरांक तुवें दाखोवंक नाय. बगार देवाच्या कुशीक तुवें कालती मान घाली. जेजू बाळशें आसतना तिच्या उस्क्यार बसोवन खेळयतली. आतां
तीच मरी तिच्या निर्जीव पुताची कूड आपल्या उस्क्या दवळन देवाच्या कुशेक खालतीमान घालता. खंयच्याय कार्याक आमी तयाराय सबार दिसां पयलेंच करता. ह्या तयारे वरवीं आमची कार्य बरी जातात. सबार जाणां बरी शाबासकी उसारतात. एक मनीस ह्या संवसारांत जल्मता, व्हड जाता, शिकप शिकता, कामाक पावता, आपल्या जिविताचो फुडार बांदता आनी ताचो वेळ येतना मरता. पूण आपल्या मरणाक कितली तयाराय करता. आमचें जिवितच एक तयारेचो वांटो म्हणयत. मरण एका स्वरा बरी येता म्हणटा पवित्र पुस्तक. पूण एका स्वरा बरी येवच्या मरणाक आमचें आत्मीक जिवीत कितलें तयार आसा हें सवाल आमच्या काळजांत दसता. तर आजच आतांच आमची जिणी सारकी करया. बरें मरण आमी मोरया. सोम्यांचेसू तुज्या आवयन तुका जल्म दिलो, तुका मोगान वागयलो, जतनायेन सांबाळलो, अखेर पर्यंत संगात दिलो. अशें बापाची चारण दासी जावन ती जियेली. तिशें तें कालतें जिवीत आमी आपणावंक आमकां आदार दी म्हूण मागता. सोम्यांक काकुताम शिकर, सोम्या काकुतांची कर, सदैव माये मागता उपकार खंयचेकायच्या काळजात खुसाल मेळ्ळ्या जेजूचेर. विसरत काय कावई आपल्या पांडुचींच्या तांदुल्या आवडटली विसर पडत हांव तुका विसरचोना. विसरत काय कावई आपल्या पांडुचींच्या तांदुल्या आवडटली विसर पडत हांव तुका विसरचोना. 14वें स्तेसांव जेजूची कूड निकेपिता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया. कित्या तुज्या बागेवो कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू कित्याक असलें कुर्साचें मरण मेलो म्हूण आमकां सबार पावटी सवाल दसोंक पुरो. जापी विविध आसतल्यो. मनशा कुळान ताच्या पातकातावन पाटी परतून नवें जिवीत जोडन सर्गींची वाट हर एकल्यान दरीचे म्हूण ताचो उद्देश जावन आसलो. जेजूच्या जल्मातावन मरणा पर्यंत ताच्या अपरिमीत मोगाक आमी ताका सदांच काल्तिमान घालिजे. हंकाराच्या आनी गर्वी मनशांचें काळीस परिवर्तन करन जेजूच्या मोगातय आमी हाडूंक प्रयत्न करिजे. कित्याक जेजून म्हळां, हांवें तुमचो मोग केला तशेंच हेरांचोय तुमी मोग करा. हो मोगाचो उपादेश आमच्या जिणयेंत आमी रुता करया. हांव जावन आसा जीव आनी जिवंतपण. ही उतरां वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळटात. जल्म आनी मरण ही जिवितांतलीं दोन सतां. जल्मांत थंय आमकां संतोश मेळटा, मरणांत थंय आमकां दूख भोगता. पूण ही दोनी सतां एका मनशाचें बरें कितें पाड कितें म्हूण सारकी समजणी दिता. आमचे मदें सबार जण सांत आनी सांतिन्यो निकेपिल्ल्या जाग्यारच उरोंक नात. बगार संवसाराकच आदर्श जावंक पावल्यांत. पूण जेजू मात्र तिसऱ्या दिसा जिवन जावन आमच्या सगळ्या मनशा कुळाक भावार्थान जियोंक एक
साक्ष जाता. जेजूच्या मेटांनी आमी सोलया, ताची उतरां आमच्या जिवितांत जिरोवया. क्रिस्ती सत्वां, तत्वां, महत्वां आमच्या जिवितांत कार्यागत करया आनी एक बरें मरण मरया. सोम्यांचेसू तुझे मरण संवसाराक जिवीत दिता. बापान आमकां रचलांक न्हय मरोंक, बगार ससन जिविताक आमी वचून संतोष पावोंक. हेंच बाग आमकां सर्वांक दी म्हूण मागता हांव. सोम्या काकूत आमची कर, सोम्या काकूत आमची कर, सदैव माये मागता उपकार कसे काय म्हज्या काळजान कुर्सा मेल्या जेजूचेर. जय तुका सर्वोंदारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या, जय तुका सर्वोंदारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या. कुर्सा तू जावन आसाय म्हूण बुकांनी स्वातंत्र्याचे प्रकाश घनसर मनशाचे सता वाचतेल्यांचे. जय तुका सर्वोंदारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या, जय तुका सर्वोंदारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारी धाडून मुनशा कुळातय तुजो मोग तुवें उगडापें करन. सर्गींचो दारवटो तुवें उक्तो केलोय. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणाच्या आनी पुनर्जिवनपणान वांटेली जावच्या आमकां ताच्या संगाता ससनाच्या ससनाक सर्गींचें सूख फावो कर म्हूण मागता हांव. आमेन. पापसैबाच्या इराद्या खातीर आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आनी आमचे सुटेल्या मुक्षितांव तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुजे संगता स्त्रिया मते तुन सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाची माय, हांव पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक. ह्या कुर्सा वाटेन भाग घेतल्या सर्वांक तुमकां देव बरें करूं. तशेंच ह्या सर भुरग्यांक आमी दिन वाचता. आतां क्रियेचें गीत म्हणून आमी मौनपणी घरा वयचें. सावळे रावून तरी विशेव आमकां मेळटा. जावचे सगळे आमच्या बऱ्या, थंयसर आमकां घडटा. क्रिस्ता कुर्सा आमरुका पोटलून नरलाय सोम्या. सरमान होगला फावो तुका, आसन जालाय दे